एक पूत वायट व्यसनाक लबडलेल्या आपल्या बापायक ताच्या दुयेंसा वयर समजणी दिता आनी ताची वागणूक बदलूंक सांगता। तूं जिविताची चाल बदलना जाल्यार काळजाचो आताक येवन मरतलो वो आर जावन घरांत उरतलो। हें कडक उतरांनी शिडकायता आनी फिरगोजेंत वचून बरें कुमसार करून देवाच्या बोगसण्यांक उलो मारूंक सांगता। आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजा देवाक उलो करता आनी आपले कोश्ट दोग सांगता आनी देव तांचे मागणें आयकता। इजिप्त देशांतली फारोवाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवंक आनी वायटा विघ्नांतली तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक देव मोइजेसाक जल्मांत हाडटा। शुभ वर्तमानांत जेजू जोडटेची खबर सांगता। खोराजीन, बेतसायदा आनी काफारन्यो ह्या शारांनी रावन त्या लोकांक जेजून देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटली आनी जिवीत बदलूंक शिकवण दिली। पिडेवंतांक पेकोवणी, मेल्ल्यांक जिवीत, देंवचार काडले आनी जायत्यो मिलाग्री केल्यो। खेरीत देवाचें देणें तांकां फावो जालें, पूण ताचो फायदो काडून पातक वळखून जिवीत बदललें ना। देखून जेजू तांकां कडक शिडकावणी दिता आनी जोडटेच्या दिसा तांचे खोरायेन जोडटी जातली म्हूण शिडकायता। उंचली घडणी आनी शुभ वर्तमान आमकां एकूच संदेश दिता, देवाचें उतर मांडून जिवीत बदलूंक, पातक वळखून सोंदान संस्कार घेवन प्राचीत करुया। दुबळ्या गरजेवंता सवेन दोयाड जावन आनी तांची सेवा करून देवाची कृपा जोडून घेवन जोडटेच्या दिसाक तयार जावया।